बाब राजेश नाईक, तसेच कृष्णनाथ नाईक भाई, तसेच माजी पंच बाब विलियो, माजी पंच बाब निकोलस, मित्र बाब मोती तोडकर, विजू नाईक, रुपेश परब. आज ही परिस्थिती कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की I have resigned from the primary membership of All India Trinamool Congress Party and at the same time as a joint convener of Goa TMC. आता रेजिग्नेशन दिल्यानंतर खूपशे जाणांच्या मदीं प्रश्न येतलो की हांव रिजायन कित्याक जालो. ताचे पयलीं हांव ज्या वेळार 2021 TMC हांवें जॉइन केली आनी त्याच्या नंतर हांवें असेंब्ली इलेक्शन कुमारगांव मतदारसंघांच्या TMCचे कॉन्टेस्ट केले. हांव जिखूंक शकलो ना, पण त्याच्या नंतर सातत्यान आमी पळयता की खुबशे जे TMC त्या वेळार लिडर जॉइन जाल्ले वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे, तेंच्यांनी वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत मतदारसंघान इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले, ते खुबशे जाण सोडून गेले. पण हांव त्या वेळार नंतर आजपर्यंत गोवा TMC बरोबर रावलो, कारण की म्हज्या मनान काही गोष्टी आसल्यो की गोंयांत जे वेगळे वेगळे प्रश्न आसा ते तर तेजे सुटावो करतलो आनी गोंयकारां खातीर तर वावर करतलो, काही गोष्टींची गरज आसता. त्या वेळार हांव निवडणूक जाल्ल्या नंतर पक्षान म्हाका नवी कमिटी जबाबदारी दिली गोवा TMCचो जॉयंट कन्व्हेनर म्हणून, आनी म्हजे बरोबर आनी जॉयंट कन्व्हेनर. पयले सुवातेर I would like to thank all the party leaders for giving me the opportunity to work as a Goa State Convener of Goa TMC. त्याच्यानंतर पक्षाचे काम चालू असताना आम्ही वेगळे वेगळे गोयचे मुद्दे, ते वेगळे वेगळे विषय गोयच्या हिता खातीर आसले ते मांडपाचो प्रयत्न केलो. आनी ते काम करता आसतना गोयच्या वेगळ्या वेगळ्या कानकोपरांत म्हाका भोंवपाची संदी मेळ्ळी आनी ती संदी घेता आसतना एक प्रामाणीकपणान खातीर काम करप आनी गोंयचे जे खरे मुद्दे आसा, जे गोंयच्या लोकांचे हितान जे मुद्दे आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे गोंयची नाशाडी करपाक फुडें सरलेले आसा ते खंय तरी मुद्दे फुडें घेवन ह्या पक्षाचे कार्य करता आसतना म्हाका दिसता प्रत्येक विशयाचेर मुद्दो फुडें घेवपाचो आमी प्रयत्न करता. कालांतरान काही गोष्टी ज्या वेळार तूं एका पदार आसता त्या वेळार हळूहळू तुका काही गोष्टी उघड जातात. आमचे गोंयचे राजकारण जर आमी विचार केलो आज की सगळ्यांचे एक मत आसा, जे विरोधी BJP पक्षाच्या जे विरोधान आसा, BJP पक्षाचे जे गव्हर्नन्स आसा तेजे विरोधान आसा, ते सगळ्यांचे एकच मत आसा की विरोधी पक्षांमदी एकजूट रावपाची, जे वेगळे वेगळे लिडर आसा. पूण कालांतरान काही गोष्टी म्हाका संशयास्पद दिसपाक लागल्यो आनी तेजी सुरवात खरें म्हणचे जाल्यार ज्या वेळार पार्लमेंट इलेक्शन जालें त्या वेळार नजरे समोर येयलें. कारण त्या वेळार पक्षाची भुमिका आसली की आमी तटस्थ रावप, जे गोंयचे जे TMCचे पक्षाचो विंग आसा तांच्यांनी तटस्थ रावप, म्हणजे इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम काँग्रेस आनी BJP. त्या वेळारूच म्हाका ही भुमिका खंय तरी पक्षाची म्हणजे म्हजे नजर समोर येयल्या नंतर म्हाका खंय तरी संशय निर्माण जालो की वेगळो कितें एजेंडा आसा काय म्हणून कितें हो पक्षाचो. पूण तो विरोध म्हणजे तो पक्षाचो आदेश डावलून त्या वेळार म्हजें पद हांवें रिस्कान घालून हांव उघडपणे इंडिया एलायन्साचो कॅन्डिडेट, दोनूय कडेन नॉर्थ आनी सावथ काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसले, तांकां हांवें म्हज्या परीन जितको जाता तितको प्रचार केलो, कारण ती काळाची गरज आसली. सी इट वॉज अ नेसेसिटी. कारण काही एक परिस्थिती अशी आसता की आमकां जर BJP घरा धाडपाक जाय जाल्यार खंय तरी एक कॉमन प्लॅटफॉर्मार आमकां काम करचें पडटा. आनी त्या खातीर थंयच्यान जे काही गोष्टीची सुरवात जाली म्हाका दिसतालें की हांवें म्हजे संपूर्ण प्रयत्न केले पक्षाच्या लिडरांक सांगपाक की जी पद्दत आसा आमचो एकमेव एजेंडा आसपाक जाय की टू टार्गेट BJP, नॉट अदर ऑपोजिशन लिडर्स. ज्या दिसा आमी ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट करपाक लागले, which is definitely against my ethics and principles and morals, that time definitely I have to take a call. कालांतरान तुम्ही आज पळयलें की
गोवा टीएमसीचे जे काही फाटल्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स जाले त्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव उपस्थित नासलो. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक तर पार्टीचे इन्स्ट्रक्शनाच आसली की जे ऑपोजिशन लिडर आसा ताका क्रिटिसाइज कर, ताका टार्गेट कर. इवन टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपोजिशन लिडर जो राहुल गांधी आसा ताज्या पर्यंत सुद्धा एक आमकां आदेश आसलो की यू हॅव टू टार्गेट दीस ऑपोजिशन लिडर्स. हे करता आसतना सर्टन थिंग्स म्हजे मॉरल्स, म्हजे एथिक्स, म्हजे प्रिंसिपल्स म्हाका परमिशन दिना जालें. कारण आमी ज्या वेळार ऑपोजिशन म्हणून काम करता आसतना वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे ऑपोजिशन लिडर ज्या वेळार काम करता सगळ्यांचो एकमेव उद्देश आसता की बीजेपी बरोबर. आनी ज्या वेळार ऑपोजिशन लिडर लोकल आमच्या गोंयांत आनी ऑपोजिशन लिडर एट द सेंटर त्या वेळार अशा लिडरांक टार्गेट करपाचो जर आमकां आदेश आयलो त्या वेळार हांवें एक मनान चिंतलें की समथींग इज फिशी. कारण गोंयांत जे आमी आज राजकारण पळयता की सगळ्यांचो एकमेव उद्देश आसपाचो की 1 पॉयंट एजेंडा हॅज टू बी अगेन्स्ट बीजेपी. आनी ते करता आसतना म्हजे परीन हांवें सगळे प्रयत्न केले, पूण ज्या वेळार पक्ष मानिना काही गोश्टी की गोंयच्या हिता खातीर ज्यो काही गोश्टी आमकां करपाक जाय ते सोडून जर ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट करपाची तर भाशा पक्ष करपाक लागलो. हांवें त्या वेळार म्हजे एथिक्स आनी मॉरल्स म्हाका परमिशन दिवना की अशें करपाक. त्या वेळार म्हणजे हांवें म्हजे जे वांगडी आसा जे म्हज्या मतदारसंघातले म्हजे खास समर्थक आसा तेंचे कडेन चर्चा केली. त्या वेळार एक निर्णय घेतलो की वी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन वीच वील स्प्लीट द वोट्स अगेन्स्ट बीजेपी. कारण आज जसो पक्षाचो आदेश येता की ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट कर, including Rahul Gandhi. See, Rahul Gandhi may be not my leader of my party, but he is a leader who is taking aggressively against BJP, who is fighting against these communal forces, who is taking tooth and nail against BJP. So, त्या leader target करपाची जर त्या वेळार पक्ष भाशा करता, then it is a time for us to take a call. आणि त्या खातीर सगळे जे आमचे म्हणजे वांगडी असले तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी निर्णय घेतलो की पक्षाची तर ही भुमिका आसा. कारण काही वेळार आमकां खबर आसता की पक्षाची भुमिका सामान्य कार्यकर्त्यांक कळना. पक्षाची भुमिका ही सदैव जे पक्षाचे वरिष्ठ आसता म्हणजे आज आमी गोवा टीएमसीन आमी हेड जे वरिष्ठ आसता ज्यांचे हायेस्ट पोजिशन आसता तांकांच पक्षाची भुमिका कळटा. आनी त्या भुमिकेक म्हजो ठाम विरोध आसलो आनी त्या विरोधाक लागून हांवें म्हजें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा गोवा टीएमसीक. त्या अनुसरून आज हो प्रेस कॉन्फरन्स हांव तुमकां उद्देशून करता. तुमकां काही प्रश्न आसले जाल्यार तुमी कितले मेंबर उरलेले कितले आता टीएमसीन आशिल्ले कितले? प्रश्न कितके आसले ते ना जे आसले कितले लोकांक गोंयकारांक इन्फ्लुएन्स करूं शकता. प्रश्न कसो आसता की काही वेळार हांव ज्या वेळार काम करता आसतना पक्षाचे गोंयभर त्या वेळार सगळे जाण म्हाका वळखताले की समीर वळवकर गोंयचो टीएमसीचो कन्व्हेनर. सो म्हज्या तोंडांतल्यान जर अशें फाल्यां सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जर टिका करपाची भाशा करपाक लागले पार्टी गोवा टीएमसी युनियन हेड सो ते करता आसतना आय हॅव नॉट सीन समटायम्स तुजे एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स हॅज टू गो अबाव युअर पोजिशन. कारण आज काय राजकारण ना, आज काय इलेक्शन ना. म्हाका बाबा खंय तरी हे पद सॅक्रिफायस केल्यान तर खंय मोठे पद मेळटा असोय प्रकार ना. माय एथिक्स एंड प्रिंसिपल डिडंट परमिट मी टू दीस थिंग्स. त्या खातीर म्हजो निर्णय जालो की आय शुड क्विट टीएमसी. तुमचे दुसरे ऑफिस बेरला मला खबर आहा. एक मेसेज येयला ऑफिस टीएमसीच्या बेरला ग्रुपांसान. एक मेसेज येयला टीएमसीच्या ग्रुपांसान की तुका 3 म्हयने पयलो काडलेलो म्हणून. आता ग्रुपान मेसेज येता जाल्यार खंय आसता रिपोर्ट खंय आसा. हांवें 2 म्हयने पयलीं हांवें प्रेस मिडिया एड्रेस केला गोवा टीएमसीचो कन्व्हेनर म्हणून. हे कित्याक मेसेज तांकां खबर आहा. फेक मेसेज. कारण सी कशें आहा ताका ग्रुपांसान येयला. की आज कित्याक गेली आज कित्याक गेली ते सांगपाक कित्याक यू शुड सी दॅट इज कॉन्स्पिरसी. म्हणजे ज्या वेळार हांवें डिक्लेअर केलें
आज पक्ष सोडटा म्हणून ती आज कित्याक गेली ती कळूंक जाय म्हाका काडल्या जाल्यार पयलीं येवपाक जाय बाकी सगळे लोक ती आता तुम्ही खंयच्याय पार्टीच्या युनिट हेडाक तूं काडटा इट इज नॉट अ नॉर्मल डिसिजन ऑफ एनी पार्टी सी खंयच्या कार्यकर्त्याक काडलो जाल्यार ते ओके आय कॅन अंडरस्टँड बट अ पार्टी पर्सन हू इज हेडिंग अ पार्टी इन अ स्टेट त्याका ज्या वेळार काडटा ते शुड बी ब्रेकिंग न्यूज न्ही ओके तुम्ही सांगले ऑपोजिशनाक टार्गेट करता तुमकां काडले ही ट्रॉजनाक बी खबर आहा तुमच्या बरोबर ते प्रेसाक बसता See, I have, if you see my press, there will be not a single press which I have addressed against any political पण leader. तेका खबर आहा तुझे डिसिजन त्याका लागून हांवें घेतला See, I have, म्हणजे पार्टी लिडरांकडे हांवें सगळें डिस्कशन करून, I have told them everything. But if they are not in a position to listen, see, my priority is my interest of my state, not my position. So that's the reason I have to take a call. म्हणजे काय जॉईन झाली ऑपोजिशन See, आताची सध्याची परिस्थिती येणारा जो काळ आसतलो सी फायनली तुका मार्गदर्शन काही तुझ्या कार्यकर्त्यांनी जाय पडटा एक खंय तरी चर्चा जातली आनी सगळ्यांचे विचार आयकून एक आमचो निर्णय जातलो येणारो जो काळान आमी खंय वचपाचें कितें करपाचें ते येणाऱ्या काळान करता समीर म्हणटा एक रिजन दिलें की तुका प्रेशर येयलो म्हणून बट दुसऱ्या सायडीन तूं तुजो पॉलिटिकल कॅरियर बिल्डअप करपाक कित्याक तुका गमन आसतलें की टीएमसीन फ्युचर ना तेका लागून तूं भायर गेला सी पॉलिटिकल करियर इज वन पार्ट सर्टन एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स कारण ज्या वेळार हांव पक्षाक निवडणूक लढली तेन्ना खुबशे लिडर भायर सरले तांकांय कळलें आसता त्या वेळार पॉलिटिकल करियर ना प्रश्न पॉलिटिकल करियर आसना प्रश्न की जे तुजो पक्ष ज्या पक्षाक तूं रिप्रेझेंट करता तो पक्ष काम करता आसतना त्याचो हेल्प म्हणजे पॉझिटिव्हिटी कोणाक जावंक शकता विरोधी पक्षाक काय सत्य वयलो पक्ष दॅट इज अ क्वेश्चन My political career, it's a finally people of Kumar Machines will decide. इलेक्शनाक चोर फुडें चल्ला हें सगळें करपाक इलेक्शनाक देड वर्सान आमकां तूं सगळें इलेक्शनाक जर करपाचें आसलें जाल्यार 3 ते करतलो पूण तुका इच्छा ना वचपाची आहा न्हू मतदारसंघाचे लोक ठरयतले न्ही मतदारसंघाचे लोक ठरयले ते बरें आहा पूण बसतलो तूं न्हू 100% न्ही तुका वचपाची इच्छा आहा म्हाका मतदारसंघाच्या लोकांनी जर सांगलें की यू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन आमी कॉन्टेस्ट न्ही सी फायनली इलेक्शन कॉन्टेस्ट दिस इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप फाल्यां सगळें तुजी इच्छा आसा यू कॅन कॉन्टेस्ट नो वन कॅन स्टॉप यू कॉन्टेस्ट दोगूय वचोंक शकना तूं वचपाक न्हू एक्झॅक्टली सी फायनली इट इज अ कॉल फ्रॉम पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ओके तुमच्या लोकांना समीर बाब तुम्ही दॅट माय पीपल विल डिसाइड म्हणजे सपोर्टर म्हणजे इंद्रजीत म्हणजे वांगडी माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांकडे चर्चा जाल्यार खूब निर्णय जातलो समीर बाब तुम्ही एक स्टेटमेंट केलें की तुमकां ऑपोजिशन लिडरांचेर उलोवपाक खंय तरी पटलें ना जावं इवन राहुल गांधीचेर तुमकां उलोवपाक पटलें ना अशें म्हटलें तुमचो अशें डिसिजन आसा की काँग्रेसीच्या वाटेर बीन आसा तुमी I am talking about all opposition leaders of all opposite party, opposition party. It is not all related to one particular party, but instruction ज्या वेळार येता की particularly तूं अमक्या लिडराक टार्गेट कर, then I have to open it. So opposition leaderank जर आमी target see what is the need of the hour today. Are we going to gain something by targeting opposition leader? No. So need of the hour ki we have to target BJP. So who is almost trying to finish Goa. सो इतलो ते तूं सोंसून रावलो ते तुका टार्गेट करता जाल्यार तूं बोललो प्रश्न कशें आसा आय टोल्ड यू द मोमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन दीस थिंग स्टार्टेड आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन ताच्या पयलीं नासलें न्ही कारण यू हॅव सीन माय एड्रेस प्रेस एड्रेसीस प्रिवियसली ऑल्सो देर वॉज नथिंग अगेन्स्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी बट थिंग्स वेन स्टार्ट देर हॅज टू बी सम एंड पॉयंट न्ही ओके लास्ट फ्यू डेज मारिया ताजो आतां टीएमसीचो कन्व्हेनर आहा पळय ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा एज फार एज झेडपी इलेक्शन्स आहा की आमी 10 की 12 सिटां कोण कॅन्डिडेट घालतले तुका दिसता टीएमसीची परिस्थिती आसा म्हणून तशी आतां सी ज्या मनशान स्टेटमेंट केला ही विल द राईट पर्सन टू तुजो आन्सर फ्रेंड मरे सी इन पॉलिटिक्स whoever makes a statement I think he is the right person to answer your question. Sir, you have given TMC. That's why I'm saying. See, Capacity where I was in TMC. Today I have resigned. So I don't feel that I should comment what he has said on that. No, I'm not saying what he has. Capacity हा कामला त्याची. That I think. You don't know. कारण टीएमसी ग्रुपवर राहिला म्हणलं 3 महिने पहिले काढलं म्हणून तुम्ही म्हणलं की इज नॉट करेक्ट राईट Definitely.
फाटले 2 प्रेस कॉन्फरन्स कितें एबसेंट आशिल्लो हांव एक्सेप्ट जातलो कारण द पार्टीज इंस्ट्रक्शन वॉज टू टार्गेट ऑपोजिशन लिडर्स which I was against. यू हॅड टोल्ड अबाउट दॅट Definitely. समीर पार्टीचे इंस्ट्रक्शनच असलेली. Marian made full fledged convener because you were joint convener. No, Marian is not a convener. We are both joint conveners of Goa No, he team. claims to be convener. ते आता आज क्लेम चेन्नई पुढे करू शकते The government given the party दोन message पासून तो convener Yeah, even by mistake he must have put that message. कारण मुझे message होता था. See, earlier if you see my press, January I had addressed the press. That time also both the names were joint conveners. No, he claims to be convener for last. आता I don't know about this. But तुमची फुडली समीर सभा- म्हाका एक सांगता तुका दिसता डू यू फील दॅट टीएमसी इज अ बोर्ड स्लीपर See, तुम्ही जर आज पळयले काही गोष्टी सी गोयची जी जनता आसा पीपल ऑफ गोवा फील दॅट सी एनी पार्टी डेमोक्रेटीक सेटअप खंयच्याय पक्षाक येवन निवडणूक लडोवपाचो अधिकार आसा ती निवडणूक लडयतना देर आर टू थिंग्स आयदर यू टू विन ऑर कोणाक तरी जिखपाक येता सो लोकांचे आतां जनरल परसेप्शन कितें जालां वेन यू आता फॉर एक्झाम्पल वेन यू स्टार्ट टार्गेटिंग ऑपोजिशन लीडर्स विच इज नॉट नीड ऑफ द पार्टी इज गोइंग टू हेल्प होम इट्स क्वेश्चन प्रेस कॉन्फरन्स पळयता जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स इतलो उलयला पळय जाल्यार तूं ऑपोजिशन काँग्रेस तुका काँग्रेसाचो मोग आहा See, I am a person with a secular ideology. I believe in ideology. कित्याक सोडली तुमी See, that particular was a history. त्या वेळार म्हाका दिसता परिस्थिती तशी आसली त्या वेळार जी परिस्थिती आसली त्या प्रमाणे काही तुका निर्णय घेवचो पडटा सो आय डोंट फील की म्हणजे आय हॅव मायंड सेट ऑफ सेक्युलर आयडियोलॉजी दिस इज वॉट आय एग्री तू काँग्रेसीन असलेली वाटेर सध्या परिस्थिती जी आसा देर आर सो मेनी अदर पार्टीज टीएमसी आउट ऑफ क्वेश्चन बीजेपी आउट there are ऑफ so many parties which Goa are forward. fighting against. हा बोलल्या Goa See, that, see, I cannot take a call because my people are there, my supporters are there. They will take a call. आपण तुका काँग्रेसीन अप्रोच जाल्यार डायरेक्ट There is no approach from any political party. It is my individual decision. It is the decision of our team. It is the decision of my supporters. We have to take a call to resign. समीर तू काँग्रेसीने काम केला टीएमसीने काम केलं डू यू फील दॅट काँग्रेस वॉज सेक्युलर Definitely. आनी एक विशय म्हणटा सिन्स तुमी म्हणल्यार तुमी कुंभोजेचे हांवूय कुंभोजेचे फाटल्या दिसांनी फाटल्या इलेक्शनाक जें कितें जालां पळय कुंभोजेंचे काँग्रेसान तेन्ना बीजेपीन लोकांनी मोठी नाजूनी आसा बाबा फाल्यां कोण सेक्युलर म्हणटा आनी मागीर खंय बोलतेच कडेन फ्लायट पावता सो तुजें कितें आसतलें मागीर See, try to understand one thing. आज खंयच्याय पक्षाचो पक्ष जेन्ना तूं हेड करता when you are heading a good position in the party, you are leaving that position for a cause. That people will decide me. या पक्षान गेलो त्या पक्षान गेलो सी फायनली people will take a call during election time. आता हे इलेक्शना खातीर आमी रेजिग्नेशन दिवना न्ही. It is not that I am today resigning and another 3-4 months there are elections. आफ्टर 1.5 year But म्हणटा 7.5 years is big time. झेडपी हा Yeah, that is there another after 7-8 months. ताका कितें जालें तुमची आयडिया Let us see. I see. Finally, leader हो कोण करता तुझे मतदारसंघातले जे तुझे वांगडी आसा तुझे वोटर आसा ते तुका लिडर करता एक पर्टिक्युलर टायम प्रमाणे टेक अ कॉल ओके समीर बाब लास्टली लोकसभाक आतां अलायन्स जाल्ले ऑपोजिशन पार्टीचे सो इन फ्युचर जर असेंब्ली इलेक्शनचे येता 2027 थंय जर अलायन्स जाले आनी तितून त्या अलायन्सान टीएमसी आसा जाल्यार तूं त्या अलायन्साचो पार्ट आसतलो दॅट वी विल सी लेटर ऑन सी पहिली गोष्ट म्हणजे आता क्वेश्चन ऑफ अलायन्स आणि नॉन अलायन्स विल बी देअर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ते आता म्हणजे ताजे कमेंट करू शकना आता पहिली म्हणजे वेर विल बी माय आय एम रेडी म्हजी जर्नी आता नेक्स्ट कितें आसली तेच म्हजी मतदारसंघातले म्हजे कार्यकर्ते तरेचे सो देन वील टेक अ कॉल ओके कोणाक सपोर्ट करता तू खंयचे पार्टीक सपोर्ट करता आय फील See, I am a person with a secular ideology. I will support a party with a secular ideology. Which is secular secular party? party? There are so many other parties. Which party? Secular party. Which are the secular party? Except BJP, all are secular parties. Except BJP, all other parties. टीएमसी सेक्युलर See, secular ideology has got all parties have got secular ideology.
सो हांव तुमचे मनपूर्वक रियली थँक्यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. कारण हांव प्रत्येक वेळार ज्या वेळार प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुमचो सहभाग हो म्हज्या खातीर अत्यंत म्हत्वाचो. त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां मनाक